पण कशें आसा ना तूं थंयसर आतां जी MPA आसा आनी MPA म्हणटा आपण सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा. आफ्टर ऑल इट इज अ गव्हर्मेंट आनी आमी थंयसर स्थानीक लोक असल्या कारणान आनी हांव थंयसरलो एक लोकांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह असल्या कारणान म्हाका थंयसर लोकांची हार्डशीप खबर आसा. स्पेशली आमची जी पयलींसून लोक थंयसर पळय हो मुरमाड गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली आमचो सडा हो सगळे गांवांचे लोक येवन थंय स्थानीक जावन थंयसर तो आमची कॉन्स्टिट्युन्सी तयार जाल्या आनी हे ते लोक कित्याक गेले पोटाक लागून आनी जेन्ना पोट तयार जावपाक लागलो लोक आमचे थंयसर येवन रावपाक लागलो. इट इज नॉट नाव रायट फ्रॉम पोर्चुगीज टायमा वरसून थंयसर घरां आसा. पोट तेज्या पयलींसून आसलेलो. एमपीडी मागीर येयले तेजे पयलीं पोर्चुगीज टायमा वरसून थंयसर पोट चलतालो आनी लोक थंय रावताले. आयज तेंची घरां आसा जी आयज MPAचे अंडर येता एरियाच्या अंडर येता आनी ते तांकां थंयसर काडपाक सोदता. सो तेज्या लागून म्हाजो आनी तेंचो सदांच तो वाद जाता. सो हालींच ते भरत लेणीचेर तो इशू जाला. तेंची घरां काडपाक फाटल्यान लागलेले आसा तर तेच प्रमाणे ते आमचे हर्बर थंयसरूय काडपाक लागले. आमचे देवस्थानाच्या फाटल्यान लागलेले आसा. हालींच ते आमचे वालंकनी सायबीण मागीरच्या कॉपेलाच्या फाटल्यान लागला. डिमार्केशन करपाक गेलेले थंयसरूय तांकां आमी धांवन येयले. तर परत ते छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्टॅच्यूच्या फाटल्यान लागले. म्हळ्यार अशें न्हू अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता. सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तांकां हाफेन हो इशू काबार कर म्हणून. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट स्मॉल एरिया 80 स्क्वेअर मिटर हे आतां आमचो मुरगांवच्या राजाचो मंडप आसा 80 स्क्वेअर मिटर तेजेरूय तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. म्हणजे सगळे कडेन जे पब्लीक इन द जेन्ना तूं MPA म्हणटा जाल्यार तुमी इन रिटर्न लोकांक कितें दिता. आयज आमचे वास्कोचे लोक इतलो डस्ट पोल्युशन जाता कोल पोल्युशन जाता ते सगळे खाता बट इन रिटर्न आमकां कसलोच आदार MPA कडसून मेळना सपोर्ट मेळना. कांयच मेळना कितेंच ना वयल्यान त्रास सगळे आमचे मुरगांवचे लोक आय कॅन फील जे लोक त्रास काडटा ते. बट एटलिस्ट असले तरी देवाचे वस्तू लोकांच्या घराच्या बाबतीन एटलिस्ट खंय तरी हेंच्यांनी एक सॉफ्ट कॉर्नर दाखोवंक जाय जे आमचे MPA दाखयना. तेज्या लागून म्हाजो आनी तेजो वाद जाता. इट इज नथींग पर्सनली. आय वील ऑलवेज स्टँड बाय द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युन्सी नॉट विथ MPA आनी MPA केन्ना केन्ना ते आमच्या लोकांच्या विरुद्ध वावतलो हांव उबो रावतलो. सोल्युशन आहा का? सोल्युशन दे ओनली गो टू द कोर्ट. आयज MPA सगळे कडेन जे हांवें स्टॉप केला ऑब्जेक्शन केला उबो रावला ते फक्त म्हाका कोर्टान व्हरता. एवरी टायम आय हॅव टू गो. आतां छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागूनय म्हाका तेंच्यांनी कोर्टान व्हेल्लेलो आसा. हर्बरच्या इशूआक लागूनय म्हाका तेंच्यांनी कोर्टान म्हणजे एवरी वेर ते आसा ते म्हाका कोर्टान व्हरता. ते म्हणटा आमी लिगली वयता सो वचून तेंकां लिगली हांव लोकां बरोबर रावतलो. वेदर आय एम लिगल इलिगल आय डोंट नो बट आय वील स्टँड विथ द पीपल ऑफ माय मुरमाड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.